नमस्कार, गोवा टुडे दत्तराज नायकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. बेरोजगारी म्हारगायेचेर आवाज काडूंक आयिल्ल्या काँग्रेसवाल्यांचेर आझाद मैदानार लाठीचार्ज. थोड्यांक पुलिसांनी उखल्ले. वातावरण तापलें. फुडाऱ्यांचो सरकाराचेर फोग. गोयची काँग्रेस जनता पार्टी सरकार निर्भुर्द लोकांक कामधंदो दिवंक फेल. आपान लॉन्च केली गोंयकारांक रोजगाराक खासा वेबसायट जॉब फॉर ऑल गोवन्स. वोट बँकांक फुकट उदकांक उद्देगांची लूट. सरकाराचो उद्देगांक 5% दरवाडीचो शॉक. एप्रिल 2021 सावन अरियर्सा सयत येतली फुडली बिलां. उद्देगांचे कपलाक आटयो. लिजांचे 50 वर्सांचे वैधतेचो दावो करपी वेदांताची याचिका सुप्रीम कोर्टात भायर. हायकोर्टाच्या निकालाक दिल्ले आव्हान. गोयचे मायनिंगाक परत धपको. अनिश्चितता कायम. आनी म्हापशांत दिसा उजवाडे चोर बिनदास्त. स्कुटरीचे डिकींतली कॅश मारली. सीसीटीव्हीचेर फुटेज. पसरकार म्हणटात चोरांक ना पुलिसांचो धाक. सिव्हिलांत गस्त घालात. बेरोजगारी म्हारगायेचेर आवाज काडूंक म्हूण पणजे जमिल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचेर लाठीचार्ज. पुलिसांनी थोड्यांक उखल्ले. आझाद मैदानाचेर सभा जाले उपरांत घोशणा दीत काँग्रेस कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्याचे बंगल्यार वचूंक म्हूण भायर सरले. तेन्ना पुलिसेन लाठी वापरून तांकां आडायले. वातावरण तापलें. धक्काबुक्की जावन कांय काँग्रेस कार्यकर्ते जमनीर. लाठीचार्ज जालो. फुडाऱ्यांचो सरकाराचेर फोग. हमारा काम विरोध करना, हम विरोध करेंगे। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, ए तू थापड़ कोणी मार मारले, ओय थापड़ कोणी मार मारले, थापड़ कोणी मार अरे नहीं सर, आप ही बैठ, आप ही बैठ, आप ही बैठ, आप ही बैठ। नहीं लगाना। क्या हो गया? अंदर जाओ, अंदर जाओ। गाली क्यों दे रहे हैं? अपना काम करके अपना करो। की बातें करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। अदानी पुलिस मुर्दाबाद। पगार मिलता है अदानी से। काँग्रेस, राष्ट्रीय युवा काँग्रेस आणि गोयचे युवा काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेवन दोना पावल पुलीस आउटपोस्टार व्हेल्ले उपरांत सोडले.
आनी आमच्या युथांनी फकत मागलेलें की आमकां सीएमाच्या फुड्यान वचून आमचो डिमांड त्या फुड्यान घालपाक. मात हे पुलिसीनी त्या टायमार थिंगासर ते थिंगा कॉर्डन घालून ते बंद केले, ते सारके करूंक ना. पीसफुल मोर्चा लेके जा रहे थे सीएम निवास की तरफ, तब पुलिस ने बहुत बुरी तरह लाठीचार्ज किया. पीसफुल प्रोसेशन पे जो लाठीचार्ज हुआ, गोवा के लोगों के जो दर्द के आवाज़ उठा रहे थे, उसको हम बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम करते हैं. शर्म आना चाहिए. जो ये सरकार को जो सबसे ज़्यादा यहाँ गोवा में महंगाई है, सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो नौकरी देने का बात किया था साल में 10,000 नौकरी देने का, 5 साल हुआ 500 नौकरी तक नहीं दिया है सरकार ने. यहाँ का जो लोग जो टूरिज़्म में काम करते थे, जो होटल डिपार्टमेंट में काम करते थे, सबका नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया. बेरोजगार म्हारगायेन आज बारीक लोक आज चिड्डल्लो आसा आनी अशे विशय घेवन जेन्ना आमी लोकांचो आवाज जेन्ना सरकारा कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करता तेन्ना अशा पद्दतीन सामके हें करप, लाठीचार्ज करप आनी होच समज फोर्स पुलिसांनी समज बऱ्या कामां वापरलेलो किंवा सरकारान ही ताकद समज लोकांक नोकऱ्यो दिवपाक वापरलेलो किंवा म्हारगाय कमी करपाक वापरलेली जाल्यार खूब बरें जातलें आशिल्लें. भुरग्यांनी कितें करपा रे, जीव दिवपाचें लज आसा आमकां सरकाराक. हां तुमी कितें करप, तुमची काय जाती करप, हो कसो कायदो लाठीचार्ज करप कायदो. अरे भाई खंयच्याय घरान लोकांक गांवच्या गोंयकारांनी भायर सरप ना मागणी करपाक. सरकाराक विरोध सहन जायना म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आणि जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सरकाराचो निषेध केलो. आम्ही अशा पद्धतीन लाठीचार्ज केलो आणि कितें केलो म्हणून काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते ओगी रावपाचे ना. आमचे एजिटेशन हे चालूच उरतलें. पळया कितें आनी एक दीस असो येतलो की जनता मुखार येतली आमचे पळोवन एजिटेशन. आज सुद्धा लोक थंय उलयताले सगळे गरज नासतना लाठीचार्ज केले म्हणटा. कितें रायट आसा म्हणटा, गॅस सिलिंडर वाडलो, पेट्रोल गेले 60 रुपयाचे 100 रुपये जाले आनी एम्प्लॉयमेंट ना. लोकांक सांगितले 50,000 जॉब दिता म्हणून. खंय गेले 50,000 जॉब. आणि आयचो एक प्रोटेस्ट आशिल्लो. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल्स पेन इन गोवा. लोकांचे जे दुःख आसा ते दुःख आयज युथ काँग्रेस मुख्यमंत्र्या कडेन वचून मागपाक सोदताले. हो प्रोटेस्ट जो आमचो सगळ्याक चालू आशिल्लो त्या हेजेर आयज युथ काँग्रेसीन केल्लो हे त्या हेजेर आमी सारकेपणेन खंडन करतात, निषेध करतात. सुदीनांनी ह्या इश्यूचेर सरकाराक धुलो. डेफिनेटली आज जर 40 जणांना जर परत अटक केली असेल तर नक्कीच मुस्कटदाबी झाली. कालच्या वाढदिवसामध्ये जर तर एकत्रित झाले म्हणून जर त्यांनी 40 जणांना अटक केली, ते कशाला ते माहीत नाही मला. तर कालचा एक वाढदिवस झाला आहे, आज फोटो आहे आणि असं कोण अध्यक्षसुद्धा असं तोंड पुढं काढून राहतो. आज फोटो तसंच आहे. असं पुढं आपण दिसायला पाहिजे म्हणून अध्यक्षसुद्धा एका पक्षाचा असं तोंड काढून बोलतो. आजच्या पेपरवरती बघितलं मी ते सकाळी. आता मला सांगा, एवढी घाई गडबड करून जर तुम्ही एकत्रित येऊन तुम्ही ते करू शकता आणि दुसरा ते करू शकत नाही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत बीजेपी काँग्रेसीत फरक ना. दोगांयनी गोंयकारांक फटयले. काबार जाल्ले काँग्रेसीक मत दिल्यार नेगार, आपाक संद दिवची म्हूण राघव चड्डा उलयलो. काँग्रेस जनता पार्टी सरकारा कडेन बौद्धीक ताक आनी इत्सा दोनूय ना. हो सरकार लोकांक कामधंदो दिवंक फेल. आपान जॉब मोहीम सुरू केल्या. राघव चड्डान जॉब फॉर ऑल गोवन्स वेबसाइट लॉन्च. गोवा की एग्जिस्टिंग कांग्रेस प्लस बीजेपी सरकार इंटेलेक्ट से भी कम है और इंटेंशंस में भी कम है. इसी वजह से आज गोवा में जॉब्स नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं. इसीलिए आम आदमी पार्टी आज एक बहुत बड़ी मूवमेंट, और इस मूवमेंट का नाम है जॉब्स फॉर ऑल गोवन्स. हम एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं and we appeal to all Goans to come forward, log on to this website and sign up. इस कैंपेन को सपोर्ट करें, इस मूवमेंट से जुड़े, इस मूवमेंट को सपोर्ट करें, बिकॉज हर गोवन के लिए डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा. काँग्रेस खंय काबार जाल्या. काँग्रेसीक घाल्ली मतां फुकट वचपाची. Politics of Goa, electoral politics of Goa is now simply reduced to Aam Aadmi Party versus BJP. Congress is out of the picture. Congress has become, is not becoming, Congress has become irrelevant in politics of Goa. That the politics of Goa now is a very clean, simple BJP versus Aam Aadmi Party politics. It's very, very simple.
Congress is reduced to a abysmal percentage, a very small percentage of vote share, and therefore Congress will never win. Will not even forget forming the government if we won't even get MLAs now. It's reduced to fringes, and therefore voting for Congress in Goa tantamounts to wasting your vote. अगर आपको अपना vote waste करना है तो आप कांग्रेस को वोट दो, because कांग्रेस तो it is not even third, it is a distant third. फ्री उदकाची स्कीम बीजेपीन कॉपी केली खरी, मत कॉपी करताना खंय तकली वापरली ना. They have foolishly unable to copy us also. That is what I am saying. They have miserably failed at even copying us. We have given a very well curated, thought out and extremely efficient, successful model of free water in Delhi. Right? आप उसे कॉपी करोगे तो थोड़ा दिमाग लगा के अकल के साथ करोगे ना. उन्होंने वो कॉपी करने की कोशिश तो किया अरविंद केजरीवाल के मॉडल को, लेकिन वो भी ठीक से नहीं कर पाए. मगोकडेन युतीचे कितें काय विचारल्यार आज खंय फक्त रोजगाराचो विषय. युतीचे कितें ते सिनियर थारायतले. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. 50 वर्सां लिजांचो कार्यकाळ वैध म्हूण घाल्ली वेदांताची याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली. हे आदी हायकोर्टान भायर मारिल्ले याचिकेचेर वेदांता सुप्रीम कोर्टात गेल्ले. लिजांचो कार्यकाळ 1987 ते 2037 अशी 50 वर्सां आशिल्ल्याचो वेदांताचो दावो. 2015 लागू जाल्ले सुदारीत MMDR कायद्यांतले दुरुस्तीचे आदाराचेर कंपनीन याचिका घाल्ली. मायनिंग लिजांचो कार्यकाळ 50 वर्सां लागू म्हूण वेदांताचो दावो. हायकोर्टान दावो भायर मारिल्लो. वेदांतान ह्या निकालाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्ले. आतां सुप्रीम कोर्टानूय याचिका भायर मारली. वेदांताचो दावो गोंय सरकाराक मान्य आशिल्लो, मात 2018 सुप्रीम कोर्टान 88 मीन लिजांचे रिन्यूवल रद्द करपाचो निकाल दिल्ल्यान सरकाराक ते शक्य नाशिल्ले. सरकारान निकालाचेर बोट दवरिल्ल्यान नोव्हेंबर 2019 वेदांता हायकोर्टात गेल्ले. थंय कोर्टान याचिका भायर मारिल्ली. लोकांक फुकट उदक दिवंक सरकार इंडस्ट्रींक लुटूंक उठला. फील्ड मॅनेजरा कडच्यान सर्क्युलर मेळटनाच इंडस्ट्रीचो वाडिल्ले रेटीक विरोध. पॅन्डेमिकांत अर्थवेवस्थेक हातभार लावपी उद्देगांक धपको म्हूण सरकाराचेर फोग. मुख्यमंत्र्याची सेव्ह वॉटर फॉर फ्री वॉटर घोशणा, मात धोरण पळयल्यार खंय फ्री वॉटर टू सेव्ह वोट्स. सरकारान खंय चूक सुदारची. Which is increased from 37 to 39 rupees, and the people who are using water as a raw material, it is double, 78 rupees per cubic meter. So I feel this is unfair as far as government looking at the industry, as it is industry is a major contributor of GDP for the state, and when they are giving free water to domestic people just to woo them for the vote bank, it is not fair to loot industries and give it to somebody else. So I feel it is an unfair thing, as it is because of pandemic, like 18 months, industry is going in a drastic slowdown, and already mining is closed, and the tourism is going also in a bad patch because of pandemic. And now if you drive away the industries also, I don't know how the government and the jobs for the local will be able to get. मायकला बरोबर आपल्यो खुबश्यो बसका जाल्यात. आतांच उलयना अनंत चतुर्दश जावं दी. बीजेपीचे कितलेशेच सद्याचे आदले मंत्री सरकाराचेर बेजार म्हूण मोगोचो फुडारी सुदिनान शिनाल दिला. हे सरकार फक्त रिणांचेर चलता. बुन्यादी फातर घालीत सुटल्यात. आदले प्रकल्प पयलीं तडीक लायात. वादळ हुवारग्रस्त शेतकारांक अजून मजत ना. सुदिनाचे फार. हय, म्हजो फोटो न्हय, म्हज्यो मिटिंगो भरपूर जाल्यो. इट इज पार्टली ऑन द डेव्हलपमेंट, पार्टली पॉलिटिकल. कारण खुबशे भारतीय जनता पक्षान जे आमदार गेल्या ते सध्या थंय रावपाचे मनस्थितींत ना. हें सामकें शुअर. हांव आतांच कांय उलयना. आमची 11 दिसांचो गणपती आमी अनंत चतुर्दशी म्हणटा. त्या नंतर खुबश्यो गोश्टी एक एक ओपन जातल्यो आनी त्यो तुमकां सगळ्यांक कळटल्यो. आनी त्या खातीर जे जे कोण म्हाका मेळ्ळ्या, पार्टली फॉर डेव्हलपमेंट, म्हजीय थोडी कामां आशिल्लीं त्या खातीर मेळ्ळ्या. हांव सगळे मंत्र्यांक मेळ्ळां,
सगळ्या आमदारांक मेळिल्लो आसा आनी तुमकां थोड्याच दिसांनी नवे पिक्चर मुखार दिसतले. सी सरकाराच्या कामकाजावर सगळेच नाराज आहे. मायकल लोबो कशाला? मायकल लोबो हा एक मंत्री, त्यांच्या मंत्र्यामध्ये भांडणं चालू आहे ना, ते कशासाठी नाराज कशा? ते त्यांनी जाताना काय सांगितलं होतं? आमच्या मगो पक्षाच्या आमदारांनी आणि काँग्रेसच्या यातून जे तिथं गेले त्यांनी काय सांगितलं? आम्हाला डेव्हलपमेंट करण्यासाठी गेलोय म्हणून. काय डेव्हलपमेंट झाला तुम्ही? सरकाराकडेन पैसे खंय आसा? बॉन्ड दवरून रिणां काडटात, फातर बसयले म्हणून प्रकल्प जायनात. तुजे कडेन पैसे खंय आहा? आज तुवें 200 कोटी रुपये घेतल्या बॉन्डाचे, घेतल्या काय ना सांगात म्हाका. पयरच्या आठवड्यात तुवें 100 कोटी घेतल्या. लोकांक फटोव नाका. कॉन्ट्रॅक्टरांक तुवें आतां एज ऑन टुडे 350 कोटी रुपये दिवपाक जाय. ते कशें दितलो तें सांग. वास्कोचो बस स्टँड तुजो इनकम्प्लीट आसा. पयर प्रियोळ मतदारसंघात बेतकी खांडोळा 30 कोटीचो फावंडेशन स्टोन घातलो. जें काम 20 कोटीन जाता ताजो एस्टिमेट 30 कोटी केला. कर. ताजेर हांव मागीर उलयतलो योग्य वेळार. आजून बसून जी हॉस्पिटलां हातांत घेतल्या ती चालू जावना. पेडणे हॉस्पिटल इनकम्प्लीट स्थितीत आसा. काल कासावलेचें इनॉग्रेशन केलां, तें इनकम्प्लीट स्थितीत आसा. काकोडेचें हॉस्पिटल इनकम्प्लीट स्थितीत आसा. केपेंचें हॉस्पिटल इनकम्प्लीट स्थितीत आसा. ही तुमचे मेन जे आमचे GMC मोठे हॉस्पिटल बांदतात तें इनकम्प्लीट स्थितीत आसा. तुमचे मडगांवचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें इनकम्प्लीट स्थितीत आसा. ही केन्ना कंप्लीट करतलो तें सांग लोकांक. लोकांक सांग ओगीच येवन फावंडेशन स्टोन घालूं नाका. बस स्टँड एट सांखळी 5 वर्सां जावन गेली, कित्याक कंप्लीट जायना तो सांग. पेडणेचो बस स्टँड अजून कित्याक अर्धवट स्थितीत आसा. मार्सेलाचो बस स्टँड स्टार्ट कंप्लीट जावन अजून सारको कित्याक चालू जायना? लोकांक आन्सर दी. ओगीच ते फावंडेशन स्टोन घाल नाका आनी दुसऱ्याचेर टिका करूं नाका. तूं फावंडेशन स्टोन घाल आनी ती कामाय करूं नाका. कशें पार्सेकारांनूय फावंडेशन स्टोन घातली ती कामां जावंकूच ना. मागीर वादळ हुंवार येवन कितलो तेंप जालो, लोकांक अजून मजत पावना. बुट्टी आयली आनी सीएमान डिक्लेअर केलें की आमी 2 लाख रुपये दिता आनी बारीक बारीक लोकांक पयशे दिता. पयशे आयले केन्ना मेळटले तांकां सांगा. शेतकऱ्याक केन्ना पयशे मेळटले ते सांगा. शेतकऱ्याचें प्रचंड नुकसान जालां. एक पयसो मेळूना. फटाके मारता जाल्यार ते सारके मारा. कारण गरीब मनीस आज त्रासांत पडला आनी त्या खातीरूच स्किमी सुद्दां करता आसतना मातशी तकली वापरा. RG वाल्यांचेर खंय वगीच एक्शन घेतल्या सरकार 2 टोनाचो. हय, ते भुरगे थंय कितें गेले? पब्लीक फंक्शन म्हणून गेले न्ही ते. ते जर तुमी भारतीय जनता पक्षाचे म्हणून जर फंक्शन दवरिल्लें जाल्यार ते भुरगे थंय वचचे नाशिल्ले. तुमी फावंडेशन स्टोन थंय घालो मार्केट कॉम्प्लेक्साचो आनी फंक्शन केलां. त्या खातीर लोक थंय आयले न्ही. लोक आयले तुमचे पब्लीक फंक्शनां. लोक तुमचे मिटिंगूतूय येवना आनी थंय तुमीच सांगता तांकां प्रश्न विचार म्हणून आनी तुमीच काडटा आनी तांकां भितर उडयता. आनी ज्या मंत्र्यान खुद्द म्हाका कॅबिनेट रुमांत गाळी मारल्यो आनी तेय बी कॅबिनेट जातकीर ताचेर तुमी कांयच करना. हे 2 प्रकारचे वेगळे वेगळे निर्णय एकूच सरकार घेता न्ही. हेचे वयल्यान तूं पळय हे निद्रिस्त अवस्थेंत आशिल्लें सरकार दिसता. आनी दॅट इज द कंप्लीट. म्हणजे ह्या सरकाराक आनी फुडें हांवें म्हटलें न्ही ते 13चे फाटल्या फावटी 13 जाल्ले, आतां येतले 1 डिजीट. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. केरळ महाराष्ट्रांत कोविड अलर्ट. गोंयकारांनी चवथीक स्वता जावन अलर्ट रावचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. दुसरो डोस खुबश्या जाणांनी मुजत सोंपूनय घेवंक ना. तो घेयात म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. पयलो डोस घेवंक नाशिल्ल्यांनी घेवचो. 31 ऑक्टोबराक 100% वॅक्सिनेटेड राज्य म्हूण जाहीर करूंक मेळटलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत ऑटोमॅटीक ऑक्सिजन जनरेटिंग प्लांटाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री गेल्लो. थंय गेल्ले कडेन ताणें चवथीचो अलर्ट दिलो. इन केरळ इन महाराष्ट्र आमकां अलर्ट जावपाक जाय. तांच्यांनी आपल्या पब्लिकाक अलर्ट केला. कारण मॅक्सिमम केसीस वीच इज एट प्रेझेंट इन द केरळ अँड सेकंड आय थिंक इट इज इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणात कर्फ्यू इम्प्लिमेंट करपाक लागला. चवथीच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव इतकेंच सांगतलो, आमी मोठ्या प्रमाणात गोंयकार चवथ मनयता, गणपती उत्सव मनयता प्रत्येकाच्या घराघरांतल्यान सार्वजनीक क्षेत्रांतल्यान. बट ताच्याच बरोबर आमी प्रिकॉशन्स घेवची पडटली.
चवथीच्या उत्साहात आम्ही सगळ्यांनी म्हणजे चुकून सुद्धा लक्षणां दिसता आसत आपल्याक तपासून घेवपा खातीर फाटीं फुडें पळोवं नाकात आनी आपल्याक चवथ चुकतली म्हणून तपासून घेयनासतना रावूं नाकात. कितल्याशाच जाणांनी मुजत जाली तरी खंय दुसरो डोस घेतिल्लो ना. आतां वेळ आयिल्ली आसा दुसरो डोस घेवपाची. सेकंड डोस हो आपल्या टायमार ज्या टायमार जेचो डोस आसा तांच्यांनी वचून घेयात. बऱ्याच जाणांक दिसता कित्याक कांय गरज ना ती म्हणजे ताचो इंटरवल जावन गेलो टायमींग जावन गेलो तरी सेकंड डोसाक कारण आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटचो स्टाफ त्या टिका उत्सवाक तुमची वाट पळयता. चुकून माकून गोंयांत रावपी सगळे भायले लोक जे कोणी आसात तांच्यांनी फर्स्ट डोस घेयात. आमी ना म्हणूंक ना. देर इज नो शॉर्टेज ऑफ वॅक्सिनेशन विथ अस. आमकां सहकार्य करात. आमकां 100% फर्स्ट डोसूय क्लियर करपाक जाय एंड टील द 31 ऑक्टोबर जर सगळ्यांनी टायमार डोस घेतलो आसत 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी आमचो पुराय वॅक्सिनेशन स्टेटीचे कंप्लीट जालें हें अनाउन्स करपाक शकतले. टेक्निकली खंय गोंयचे पहिल्या डोसाचे वॅक्सिनेशन 100% जाला पूण ते सगळ्या गोंयकारांचे न्ही. डोस घेवपी 40-50 हजार खंय भायले. हांवें काल म्हटलें की 100% वॅक्सिनेशन ऑफ द फर्स्ट डोस आमी कंप्लीट करपाक शकल्या. म्हणजे टेक्निकली फक्त 10% ऑफ द हांवें कित्याक म्हटलां की इलिजिबल पीपल फ्रॉम द स्टेट इट इज अप्रॉक्सिमेटली 11,50,000 आणि अप्रॉक्सिमेटली नो डाऊट आमी जे मायग्रंट आसात जे टुरिस्ट आसात जे हांगा रावतात तांकांय वॅक्सिनेशन इज अप्रॉक्सिमेटली 40,000 to 50,000 ऑफ द डोसीस वी हॅव गिवन बट एटलीस्ट 40,000 to 50,000 ऑफ द पीपल नॉट स्टेइंग इन द स्टेट बट दे आर लिस्टेड इन अवर पॉप्युलेशन सेन्सस. त्या खातीर म्हटलें की वी आर ऑल्सो म्हणजे आमी फक्त गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी अजून 100% ऑफिशियली डिक्लेअर एकाच खातीर करूंक ना. हिमाचल प्रदेशात केलें कारण आमचो सेन्ससाचेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या प्रमाणे दाखयता तो फिगर वेगळो आसा आमचो फिगर वेगळा. वी आर इन कोऑर्डिनेशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. कारण आमी जर आमचो पॉप्युलेशन पळयत जाल्यार डेफिनेटली तिसऱ्या ल्हाराची तयारी कसली परिस्थिती आयल्यार खंय फुडो करूंक गोंय तयार. That we will not face. And I'm confident that with the steps taken by the Chief Minister and the Government of Goa, we will be able to face any kind of situation, any kind of pandemic situation with the support of all of you. For the plant, तो 1,03,00,000 प्लांट ऑक्सिजनाचो प्रकार ऑक्सिजनाची गरज आशिल्ली. हो प्लांट दिवपाचे मान्य केले आणि बेगीन फास्ट ट्रॅकाचेर हो प्रोजेक्ट पूर्ण केलो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. म्हापशांत दिसा उजवाडे चोर बिंदास्त. एका पसरकारान म्हापशा यार्डात एटीएमांतले पयशे काडून डिकीत दवरिल्ले. ताची फाट जातनाच चोरान दुसरे चावेन डिकी उगडली. पयशे बोल्सांत घालून चलत रावलो. प्रकार CCTVत रेकॉर्ड. पुलीस कंप्लेन जाल्या. पुलिसांचे पेट्रोलिंग नावाक चोरांक भंय ना. पुलिसांनी खंय सिव्हिलांत बाजारांत गस्त घालची. म्हापशा यार्डात हो पसरकार एटीएमांतल्यान पयशे काडून आयिल्लो. स्कूटर पार्क केली आनी काडिल्ले 32,000 डिकीत दवरून गेलो. ताची फाट जाता आसतना 30 सेकंदां भितर चोरान डुप्लिकेट चावयेन डिकी उगडली. पयशाचें बंडल बॉल्सांत अशें भरलें आनी सुसेगाद चलूंक लागलो. CCTV फुटेज पुलिसांक दिवन वेपाऱ्यांनी कंप्लेन केल्या. चोरांक पुलिसांचो भंय उरिल्लो ना. पुलिसांनी खंय सिव्हिलान गस्त घालची. गाड़ी यार्ड में रखा मैं उसमें पैसा जो में था मेरे कार के डिक्की में रखा रखे तो 5 मिनट में आके चोरी कर ले गया. कौन मालूम नहीं पता नहीं लगा. कितना पैसा था? 25,300 रुपया. आपने अभी कंप्लेंट दिया. आपको किस पर डाउट है? शक है किसके ऊपर? शक तो नहीं हो कभी ऐसा हुआ नहीं ना पहली बार ये हो. अभी CCTV पे दिखा है वो मालूम पड़ता है कौन? मालूम नहीं हो रहा है. मालूम होता था मुझे ही पकडता था ना. आणि ॲक्च्युली पळोवपाक गेलं की यार्डान कमीत कमी दिसाक 4-5 फावटी पेट्रोलिंग जीप येता आमची. पुलिसाची फॉलोअप आसा पण म्हाका दिसता एक चोरांक एक भंय असो उरून ना. सो एक भंय निर्माण करून जाय पुलिसांनी तेंचे कित्याक की इतकी पेट्रोलिंग जावन म्हाका दिसता पुलीस म्हाका दिसता ते 1 वर पयलीं सुद्दां तेजे पयलीं पेट्रोलिंग करून गेल्ले चोरी जावचे पयलीं. सो एक भंय असो उरून ना चोरांक. सो तेन्ना एक रिक्वेस्ट की कितें तरी समथींग वी हॅव टू फॉलो अप. CCTV फुटेज बीन सगळे आसा. वी हॅव आतां आमी शेअर केला पुलीस स्टेशनार. पुलीस डिपार्टमेंटाक एक रिक्वेस्ट
आमचे युनिफॉर्मान भोंवतातच पुलीस. एक रिक्वेस्ट की तेंचे सिव्हिलान भोंवपाचे, सिव्हील कपड्यांचे कळचे ना तांकां की चोरांकी कोण आहा तो, आनी एक वॉच दवरपाची आनी मातशी फ्रिक्वन्सी वाडोवपाची. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. EPFO नामांकनां ऑनलायन घेतले. कर्मचाऱ्यांनी PF क्लेम करूंक आपलो आधार क्रमांक जोडचो म्हूण प्रादेशीक अधिकाऱ्यांचो उलो. आधार आनी UAN वेले म्हायतीत तफावत आसल्यार सारकी करची. कोविडांत सोंपिल्ल्या कर्मचाऱ्यांचे फामिलींक नॉमिनेशन अपडेटेड नाशिल्ल्यान क्लेमाक त्रास जातात म्हूण ऑनलायन अर्ज आनी म्हायती अपडेट करपाची वेवस्था केल्या. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हैं जिनको आधार से लिंक नहीं किया गया है अभी तक, तो आपके मार्फत मैं ये मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि अपना आधार अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ में जुड़वाएं और एम्प्लॉयर से उसको डिजिटली अप्रूव करवाएं. नहीं तो फिर आपका PF कंट्रीब्यूशन जमा होने में मुश्किल आएगी. उससे ये होगा कि मान लो कल को आपको कोई परेशानी होती है और आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और या फिर आपके एक्सपायर होने पर आपके फॅमिली मेंबर्स को कोई परेशानी नाही होती. म्हटली ही नॉमिनेशन तर काय होतं, व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर ह्या सगळ्या हेलपाटे किंवा चक्रा मारायला तो नसतो आणि फॅमिलीला त्रास होतो. म्हणून आता आपण जोवर हयात आहोत तोवरच नॉमिनेशन करून घेतलेलं कधीही चांगलं. आणि त्यातल्या त्यात ई नॉमिनेशनचा फायदा काय आहे की ई नॉमिनेशन हे आधार बेस्ड आहे. मी आज जर माझ्या वाईफच्या नावाने नॉमिनेशन करून ठेवलं, तिच्या आधारावरती एक OTP जाईल, तो OTP तिने व्हेरीफाय करून दिला तर मी गेल्यानंतर तिला ऑनलाईन क्लेम कुणाचीच मदत म्हणजे एम्प्लॉयरची मदत न घेता सबमिट करता येईल. जर डेथ झाली तर त्यांच्या फॅमिलीला 3 बेनिफिट मिळतात. पहिला बेनिफिट असतो की DF खात्यात जमा असलेले पैसे व्याजासकट मिळतात. ते व्याज मिळतं सेटलमेंटच्या तारखेपर्यंत, मृत्यूच्या तारखेपर्यंत नाही. जोपर्यंत ऑफिस सेटलमेंटला वेळ घेईल तोपर्यंत व्याज मिळत राहणार. दुसरा बेनिफिट मिळतो तो इन्शुरन्सचा. बऱ्याच लोकांना हे माहिती नाही आहे की प्रॉव्हिडंट फंड ऑफिस इन्शुरन्स सुद्धा देतं. 29 एप्रिल 2021 नंतर जर कोणाची डेथ झाली तर त्याला आपण 7 लाखाचा बेनिफिट देतो. 7 लाख, त्याच्या फॅमिलीला 7 लाख रुपयाचा बेनिफिट देतो. त्याच्यासाठीचं कॉन्ट्रीब्युशन त्याच्याकडनं घेतलेलं नसतं, ते एम्प्लॉयर देत असतो दर महिन्याला. तर जो व्यक्ती PFचा मेंबर आहे तो बाय डिफॉल्ट इन्शुरन्सचा पण मेंबर असतो. तसं सरांनी सांगितलं की EDL आहे म्हणजे ते इन्शुरन्सचे पैसे 7 लाखापर्यंत मिळतात. आणि जर 29 एप्रिल 2021च्या आधी असेल तर ती रक्कम 6 लाख होती. आपण कोविडच्या काळानंतर ती 1 लाखाने वाढवली आहे. मॅक्सिमम 6 लाख किंवा 7 लाख अशा प्रकारे ती मिळते. तिसरा एक बेनिफिट येतो म्हणजे पेन्शनचा. ती व्यक्ती जर मॅरिड असेल तर त्याच्या बायकोला आणि 2 मुलांना पेन्शन मिळते. म्हणजे एका वेळी 3 पेन्शन मिळू शकतात. बायकोचं एक विडो जिला आपण विधवा म्हणतो तिचं एक पेन्शन ते लाईफ टाईम सुरू राहणार आणि 2 मुलं 25 वर्षाची होईपर्यंत त्यांना मिळत राहणार. म्हटली ही नॉमिनेशन तर काय होतं, व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर ह्या सगळ्या हेलपाटे किंवा चक्रा मारायला तो नसतो आणि फॅमिलीला त्रास होतो. म्हणून आता आपण जोवर हयात आहोत तोवरच नॉमिनेशन करून घेतलेलं कधीही चांगलं. आणि त्यातल्या त्यात ई नॉमिनेशनचा फायदा काय आहे की ई नॉमिनेशन हे आधार बेस्ड आहे. मी आज जर माझ्या वाईफच्या नावाने नॉमिनेशन करून ठेवलं, तिच्या आधारावरती एक OTP जाईल, तो OTP तिने व्हेरीफाय करून दिला तर मी गेल्यानंतर तिला ऑनलाईन क्लेम कुणाचीच मदत म्हणजे एम्प्लॉयरची मदत न घेता सबमिट करता येईल. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मिळूया. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जांणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे.
कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. या येवजणेचो लाभ घेऊन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकें ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. वास्को मतदारसंघात उदका सांठो जाय तितलो आसा. उदका विशीं कांयच कागाळी ना. बायणा वाठारांत फुडले 15 दिसां भितर लायटीचें अंडरग्रावंड केबलिंग पुराय जाता. डेंगू विशीं खबरदारी घेवप चल्ल्या. वास्कोचो आमदार काल्लू साल्मेदान चवथीचे नदरेन शारांतले वेगवेगळे खात्यांचे तयारीचो नियाळ घेतलो. आतां आमी चवथ आसा चवथीला मिटींग केली रिगार्डिंग वॉटर सप्लाय, पावर सप्लाय. आयज पुलीस येवन ना, पुलीस आर बिजी. सो पुलीस फाल्यां घेता मिटींग. लायटी कितें जालें देर आर 2 पोर्शन्स ऑफ लायट. वन इज बायणा एरिया, वास्को एरिया. बायणा एरिया आनी 15 दिसां भितर अंडरग्रावंड केबलिंग काबार जातली. ह्या फाटल्यान CM आयलो पळय तेच्या मागीर आमी सगळो डेटा आमी चीफ इंजिनियराक धाडटा. सो फ्रॉम दॅट सगळो कळटलो डिटेल कितें आहा तें. हे परत ते फाटले इट इज कंटिन्यूइंग बट नाव आमी सगळें मॅनेज केलां, बरें केलां आनी चवथी लागून आतां आमी शटडावन घेवन ह्या 2 दिसान सगळें आमी क्लियर जे करता टोटल. सद्याक कांय प्रॉब्लम ना. See, water there is no major problem. Water problem was there, but then now water problem only storage हमको है. First storage not there. Storage हमका गोमंतक storage है, निवाड storage है, राम मंदिर storage है. ऑफिस रेकॉर्ड्स काढून पळयलो 2013 साकून जी प्रपोजल्स वॉटर सप्लायची गेल्ली ती सगळी कंप्लीट जाल्ली आसा. अप टू 2018 सुद्दां 2018 थोडी प्रपोजल्स आसात ती आतां सद्याक ऑनगोईंग आसात. थोडी काम चलतात आनी थोडी आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवलाक गेल्ली आहा, थोडी टेंडर प्रोसिजर आसा आनी ती मायनर कामां आसा. हांवें रेकॉर्ड काडून पळयलो खंयचेंय काम पेंडींग ना अथवा खंयचेंय काम करपा सारकें वचून बॅलन्सचें उरली ना. सगळी पास जाल्ली आहात आनी सगळी एक्झिक्यूट जाल्ली आसा. डेंग्यू सदांच कित्याक वाडटा, पावसाळ्यान वाडटा. जसो पावस कमी जातलो आनी ब्रिडिंगाचे म्हणजे स्टॅग्नंट वॉटर कमी जातले तशें तशें हे बी कमी जातले. आमच्या हातान एकूच आसा की प्रत्येकान आपापली जबाबदारी घेवपाची, आपापले घर लीप दवरपाचे, आपले पोरसूं पळोवपाचे. ह्या दिसांनी डेंग्यू वास्कोनूच वाडूं ना, गोंयभर डेंग्यू वाडला. On dengue part, there are many main players, main cases are there, like some companies. So फाल्यां परत meeting जाल्या सांची along with them. मुरगांव सड्यावेल्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटातली फाटल्या 30 वर्सांची लिगसी वेस्ट जाग्यार घालून जाली. उरिल्ले RDF आनी इनर्ट फुडल्या कांय दिसांत क्लियर जातली म्हूण नगराध्यक्ष दामोदर कासकार सांगता. कोरोनाक लागून खंय काम बंद आशिल्लें. BJPचे सरकार खंय लोकांची बारीक बारीक कामांय तडीक लायता. हांगासर मार्मगांव कौन्सिलाचे लास्ट 30 वर्सांची लिगसी वेस्ट आसली तेन्ना आमच्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान सांगलेलें ते आपण क्लियर करता. त्या प्रमाणे ती क्लियर केल्ली आसली. थ्रू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना थ्रू ते सेग्रिगेट करून सगळी क्लियर केल्ली आसली. ते RDF आनी इनर्ट्स उरलेलो आसलो तो काही कारणाक लागून कोविडाक लागून तो तसोच पेंडींग उरलेलो आहा. तो आतां पर्यंत 50% RDF व्हेल्लो आहा आनी उरलेल्या 2 म्हयन्यान तो सगळो कंप्लीट करतले. असले बारीक बारीक गोष्टीक विजन जाय पडटा पयलीं. ते विजन आमच्या मिलिंद नायका कडेन, आमच्या सरकारा कडेन आसा, प्रमोद सावंता कडेन आसा. हे बारीक बारीक गोष्टीचेर लक्ष घालून कचऱ्या सारको बारीक गोष्ट हेजेर सुद्दां लक्ष घालून हे सरकार आमचें काम करता म्हणून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. ऑपोजिशन कितलो बॉब मारूं लास्ट ह्या 2022 सरकार ह्यो भारतीय जनता पक्षाचोच येतलो आनी आमचोच सरकार येतलो. कित्याक आमी बारीक बारीक गोष्टी लोक जनता ही आमच्या कडेन आसा आनी आमच्या कडेन आसतली. कोरगांवां भटवाडी गणेश विसर्जनाचे सुवाते वेलो प्लॅटफॉर्म आनी सोपणां मोगोच्या प्रवीण आल्लेकारान बांदून दिली.
कितलो तेपूस जालो हो प्लॅटफॉर्म आनी स्वप्नां जाग्यार घालूंक कोणूच फुडें येनाशिल्लो. पंचायतीनूय कांयच करूं नाशिल्लें म्हूण थळावे म्हणटात. प्रवीण बोल्सांतले पयशे मोडटा. मंत्री बाबूची खंय पर्सेंटेजीचीच कामां. थळाव्यांचो प्रवीणाक तेंको. आयज प्रवीण भाई हल्लेकराचें जें काम आसा लोकांक जाय तें काम. आयज आमी 20 वर्सां आमदार पयलो बाबू आजगांवकाराच्या रुपान आनी तेजी कामांय पयलीं, पण तेणी कामां ही बारीक सारीक खरीच लोकांक गरज आसा त्या कामाची तेणी केन्नाच भर दिवंक ना. जंय तेका कमिशन मेळटा त्याचेर तेणी चडसो भर दिला. 16,000 मतांनी तो मडगांव न्हिदलेलो बाबू आजगांवकार. ताका उठून हाडले की शस्त्र लावंक जाय म्हणून आनी आमी विचार केल्लो की हो सुदारतलो असो दिसता. आजी खास खडगे खावन हो सुदारतलो, पण निवडून येयल्या नंतर तिकीट दिवपा साठी मी स्वता फुडाकार हाका उबो केलो. पेडणेकरांनी परत हाडलो. पेडणेकार हाडूकय जाणात उडोवकय जाणात. बाबू आदलो बाबू डबलीन उदमरतलो. आमी म्हणून सुदारतलो, सुदरांक ना. आता सध्या तरी त्यांनी आपल्या पदरचे पैसे मोडून इतली कामां केल्यात. हांव इतलेच तुमकां सांगूंक शकता, तुम्ही जे कामां करताल्याक सपोर्ट करा. अशें न्हू की उतरान खूब जाण सांगता आमी हे करया ते करया, सपोर्ट करतना कोणूच करिना. हांगासरले बटवाडी लोकांक पेडणेकारांक हांगासर विसर्जन करपाक खूब त्रास जाताले. ते हांगासर स्टेप्स बांदलेले PWDन हेजे खूब वर्सां पयलीं बांदले आनी ते हांगासर ते पंचायतीन बसून हांगासर येवन दखल घेवंक ना की तांकां कितें प्रॉब्लम आहा ती. मागीर म्हाका येवन तेंच्यांनी सांगलें आनी हांवें हांगा येवन चॅक केलें. पळयलें खरेंच तांकां खूब त्रास जाल्ले. ह्या फावटी तांकां सकयल देंवपाक खूब त्रास जाताले म्हणून हांवें तांकां सांगलें हांव करून दिता हें काम म्हणून. आनी आयज हें हांवें तें काम कंप्लीट करून दिल्लें आसा तांकां. आनी आयज हांव पेडणेकार जाल्लो आसा स्थानीक आनी पेडणेकारांचे कितें हें आहा पळय समस्या ती हांव जाणून घेतलो. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगेमनी. आपल्याचेर आयिल्ली परिस्थिती कशी बदलप हें आयच्या तरणाट्यांनी दामूकडच्यान शिकचें. दामूचे अच्छे दिन रोखडेच येतले. मुख्यमंत्री दामू नायकाच्या 50व्या जल्मदिसा उलयलो. दामू म्हणटा आयज कोण केन्ना फाटीक सुरो मारीत हाचो नेम ना, तरी दर एकल्या कडच्यान खंय शिकून घेवचें. भारतीय जनता पक्षाच्या कामाक एवढेन प्रवास जातालो त्या वेळाचेर दामबाबू नावाचो हिरो त्यावेळी आमकां सापडलो आणि तांच्याच आदाराचेर जे कितें राजकारण गोंयांत बरें राजकारण दिवपाचो प्रयत्न जालो तातूंतल्यान दामबाबाचो मोठो वांटो आसा अशें म्हणपाक म्हाका हरकत दिसना. दामू नायक हे सदोदीत सामान्य मनशा भाशेनूच म्हणजे 2 वेळा आमदार जावन सुद्धा सामान्य कार्यकर्त्या बरोबर कार्यकर्तो मेळटकच तितल्याच बारीकपणान तांचे बरोबर काम करपी एक सामान्य कार्यकर्तो अशेंच वागप ही तांची स्पेशालिटी. जर म्हाका जर एक दामू नायक जर कोणी केला तो फातोर्डेकारांनी केला. विश्वास दवरलो त्या विश्वासाच्या बळग्याचेर आज इतलो पर्यंत पावला. आसात ते राजकारणान काटे आसतले कोण फाटल्यान उठतलो कोण हे करतलो, पण खंय चरित्र्याचेर खंयच्या हाजेर कोणी संशय घेवचो न्ही. तितली तरी ह्या सगळे मनशां कडल्यान मोर्डेकार आसतले, आरेश कामत आसतले, उत्कर्ष वेरेकर आसतले, दुर्गादास आसतलो, सगळ्यांची नांव घेता. हांचे कडल्यान सगळे कडेन शिकूनच फुडें आयल्लो आसा. त्रासान काडलेलें लायफ खूब बरें आशिल्लें. सुखान केन्ना तरी आयलो त्रास आसा हें जाय आशिल्लें गो तें जाय आशिल्लें गो हें म्हणून तरी पूण बरी न्हीद पडटाली. आतां सगळें आसा न्हीदच पडना सारकी. केन्ना कोण फाटीन घालतलो, केन्ना कोण तरी कितें निमित्त करून सोडून वतलो कांय कळना. दुसरे सकाळी फुडें पळयले बरोबर भलत्याच बरोबर राजकारणांतल्यान नाका काम करीत रावो कितें दिवपास तो दितलो इतल्यान म्हटलें. हांवें मुद्दामून एक गजाल हांव सांगतलो की एखाद्या तरणाट्यान म्हणजे ताज्या कडल्यान शिकचें ताज्या कडल्यान घेवचें. आपल्या परिस्थितीचेर म्हणजे खितपत रावच्या पेक्षा ताजेर आपूण मात करतलो हे जर शिकचे आसत जाल्यार निश्चितच दामू कडल्यान शिकचें. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर परत एकदा हांव ताका वाडदिसाच्यो उलोवणीत परबी दिता आनी निश्चितच फुडले येता ते दीस ताज्या खातीर अच्छे दिन आसतले इतकेंच सांगता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. बीजेपीच्या सांस्कृतीक फाट्यान चवथीक गोंय पावण्यार सर्ती दवरल्यात. फॅमिली आरतीचे व्हिडिओ धाडप, गणपतीक नैवेद्याच्या पानाचे फोटो, रांगोळीचे फोटो आनी फॅमिली सेल्फी सर्त दवरल्या.
अश्यो 4 सर्ती आसतल्यो. चवथी निमतान एक जावपी फामील, सर्तीचे निमतान आनीक एकठांय येवच्यो, चवथीची तयारी आनी बरी जावची म्हूण खंय सर्ती. 4 कॉम्पिटिशनां अशी आसा. एक पयली आसा ती फॅमिली आरती कॉम्पिटिशन. ज्यो फॅमिली आरती करता तेंच्यांनी रेकॉर्डिंग करपाचें, एक आरती रेकॉर्डिंग करपाचें आनी जे फॅमिली मेंबर कोण आरती करता तेंचो व्हिडिओ, नांवां आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयसरसून ती व्हिडिओ तयार केला, घर खंयसर आसा ते आमकां आमी नंबर दिल्या, 4 जाणांचे नंबर दिल्या. थंयसर व्हिडिओ 5 मिनटाच्या भितर जावपाक कवर करपाक जाय. गणपतीच्या देवाक, महादेवाक, गौरी आनी गणपतीक पान दाखयतात. तेजो एक फोटोग्राफ मारून आमकां वॉट्सॅपार धाडपाक जाय. बेस्ट पान सुबेज दिसच्या बीन ना. आमी मागीर प्रोफेशनल सांगतले की जजमेंट क्रायटेरिया आसा पळय ती बरें पान सारकें देवाक. परत हेतू कितें की आमची कस्टम ट्रेडिशन जें आहा पळय तें लायव्ह उरपाक. बट जेन्ना फोटो मारून कॉम्पिटिशनाक आहा तेन्ना इम्पॉर्टन्स जातलें फॅमिली भितर, युनिटी जातली. अरे पान तयार करुया, हें करुया, कॉम्पिटिशन आसा. कॉम्पिटिशन आहा तें रांगोळी. आतां रांगोळी कॉम्पिटिशन दिवाळेक जाता. आतां चवथीक जे आसा पळय आमी रांगोळी, प्रत्येक गणपती कडेन रांगोळी घालताच. तुम्ही रांगोळी पिक्चर चित्र काढून घालूं शकता, कसलेंय चित्र काढूं शकता. प्लस रांगोळी कसली घालता तेजे एक फोटोग्राफ काढून आमकां धाडपाक जाय. बेस्ट रांगोळीक आमी अवॉर्ड दितले. सेल्फी विथ गणेश, सेल्फी, फॅमिली सेल्फी. सगळे जाण लोक येतात, 4-5 फॅमिली येतात न्हू, ती फॅमिली कडेन फोटो काडपाचो गणपतीक धरून आनी आमकां धाडपाचें. मडगांव लोहिया मैदानावेल्या डॉक्टर राम मनोहर लोहियाचे पुतळ्याक फातोड्ड्यांत चंद्रावाड्यार दवरला. पुतळो डॅमेज जावंकूच नाशिल्लो म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराचो दावो. सध्या पॉलिश करून तो सेफ दवरला. मडगांव पालिकेच्या सीओन वचून इन्स्पेक्शन केलें. तो म्हणटा पुतळो थंयच सेफ. 19 डिसेंबर मेरेन लोहिया मैदानाचें काम जातलें. तो मेरेन पुतळो थंयच. मडगांव लोहिया मैदानावेलो डॉक्टर राम मनोहर लोहियाचो पुतळो आडवो घाल्लो तेन्ना तो अर्दोच दिसतालो. तो फातोड्ड्या चंद्रवाड्यार पॉलिशिंगाक आनी दवरूंक म्हणून व्हेल्लो. थंय मडगांव पालिकेचो सीओ इन्स्पेक्शनाक म्हणून गेल्लो तेन्ना तो पुतळो फुल्लो उबो. कॉन्ट्रॅक्टराक विचारल्यार तो म्हणटा डॅमेज खंय जावंकूच ना. प्रश्नार प्रश्न विचारल्यारूय कानार केस. आपने रिपेयर किया है वो? मैंने रिपेयर नहीं किया. वो कट हुआ था, पीस हुआ था, मतलब पॉलिश करके लगाया. इधर जो ये गया था तो पॉलिश करके दोबारा मैं बोलता है नीचे 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 में अभी देखा ना. पाँव नहीं था उधर. पाँव नहीं था, मेरे को मान नहीं सर. वो जो बेस है ना वो नहीं था. अब इसको संभालना जरूरी है. ओके सर. कल सुबह में आएगा तो मेरा स्मारक अपने ऑफिस में रखो, वो बहुत जरूरी है. स्टैचू लेकिन मैं आता है अपने ऑफिस में रखना जरूरी है. क्या ऑफिस में रखते हैं सर? निकाल के रखा था, अच्छा तरह निकल के रखा सर. किसने ओपन किया? किसने ओपन किया? मडगांवचो सीओ खंय सातिस्वेत. काम जायसर पुतळो थंयच उरपाचो. स्टॅच्यू पळयलो तो कसो आहा? स्टॅच्यू आता बरो आसा, सद्या तरी सेफ आसा तो. आनी फकत सेक्युरिटी दवरता आनी मेंटेन बरें करपाचो. आनी जेन्ना तो परत 19 डिसेंबर आमकां तो रेडी जायो. देर इज अ डेडलायन फॉर यू. सो आमी कितें आमी वी विल नॉट गिव एनी एक्सक्यूज फॉर यू. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस. बाणस्तारीचो फामाद चवथीचो बाजार भरलो. मात अंदू माटोळेचें सामान मातशें म्हारग. बाजारकार म्हणटा फाटीं वादळ उटंगरांत मळे गेले, ताका लागून सामान मातशें वाडलां. मेळटा तितलें हाडटात. फाटल्या वर्सा कोविडाक लागून बाजार भरूंक नाशिल्लो. आतां लोक म्हारग म्हूण वाणपण करतात. रेट देंवोवप परवडना. आनी पोरू सारकें गिरायक आसा न्हू? पोरू सारकें गिरायक आसा काय म्हणटा? पोरू कोरोना लागून येवना. आनी ह्या वर्सा आतां कितें लोक सवाय करून मागता काय कशें कितें? सो तुमी हाडटा तुमी आनी दिवपाक परवडटा तुमकां तशें काय म्हणटा? परवडना न्हू आतां. म्हारग जाला पूण अंदू कितें जाला, पावसाक लागून भरपूर वेपार म्हारग जाल्लो आसा. आनी भरपूर वेपार म्हारग जाल्लो आसा. जें सामान लागता पळय माटोळी हेका तेका तें सगळें मेळ्ळें तुमकां एफोर्ट? हय मेवळा, पूण म्हारग मेळ्ळा. म्हारग मेळ्ळा. सोमतें म्हारग जाला. लोक आतां म्हणटा आमकां आतां धंदो घेवन बसलो म्हणटा ते कितें म्हणटा तुमगेलें सामान म्हारग म्हणटा. म्हारग कशें आतां पळय पावस पडटा, वयर झाडां चडोवंक मेळना, कांय करूंक मेळना, कचरो काडूंक मेळना, कांय करूंक मेळना. आतां मेवळा तेजेरूच मातशें मेकअप करून घेवपाचें. आमी आतां पळय काणकोण भोंवता, सांखळे भोंवता, मागीर विडी म्हणटा तो डॅमार, थंय सुद्दां वचून सामान हाडलां हांवें. पूण सामान इतलेंच.
माटोळेचे सामाना बरोबर घुमटा शामोळी बाजारात पावल्यो. कौन सा बड़ा 700 और ये छोटा वाला और एकदम छोटा है वो. हाँ कहाँ से लेके आए? खानापुर कर्नाटक. इसको कौन सा ये बकरे का है. लोक जे मार्केटिंग करपा येता ते सवाय करून मागता, पण तरी आसतना काही व्यापारी आहा ते जशे आपल्याक लॉस करिनासतना एक समान रेट धरून कमी मायज करून ते व्यापार विकता. स्टुडंटा खातीर बाणस्तारीच्यान विवेक प्रभू. वास्को पोरण्या मार्केट कॉम्प्लेक्साचो कॉन्क्रिटाचो कपचो पडलो. वेळ बरो, सकयल कोण नाशिल्लो, आनिकूय कपचे निखळटात. सरकार सगळ्या शारांनी मार्केट कॉम्प्लेक्सां बांदता. वास्कोय नव्यान बांदचो म्हूण नगरसेवक शमी साळकार मागता. शारांतल्या पोरण्या बिल्डिंगाचे सर्वेचेरूय शमी उलयले. वास्को मार्केटान आज जो सकाळी कपचो पडलो म्हणटा पळय, तो कपचो कोणाच्या तकल्यार पडिल्लो बाबड्याचेर जीव वचपाचो, इतलो जड आशिल्लो तो. ह्या बिल्डिंगेची अवस्था खूबच बिकट जाल्या. एक 80 वर्सां पयलींची बिल्डिंग ही आज ल्हान कपचो पडला, फाल्यां एक व्हडलो कपचो पडत जाल्यार हांगा खूब जिवितांनी जावंक शकता. हांव त्या खातीर मागता गव्हर्मेंटा कडेन बी की आमच्या वास्को खातीरूय एक बरो बाजार प्रकल्प, एक मार्केट कॉम्प्लेक्स गव्हर्मेंटान सँक्शन करचो. जाय जाल्यार आमी म्युन्सिपाल्टींतल्यान ताज्या खातीर एक रेजोल्युशन घेवन आमी ते गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड करता. कित्याक आज जसो पावस पडटा, कितें पडत हाजो नेम नासता, म्हणून हांव परते एकदा रिक्वेस्ट करता. तशेंच वास्को खुबश्यो बिल्डिंगो आसा ज्यो डायलॅपिडेटेड कंडिशनान आसा, खूब वर्सां पयलींच्यो आनी केन्नाय पडटल्यो अश्यो. सो ह्या बिल्डिंगेक डेमोलिश करचे म्हणूनय हांवें एक लेटर घाल्लें आसा ऑलरेडी. ज्यो म्युन्सिपल प्रॉपर्टीज आसा त्यो वेवस्थीत डेमोलिश प्रोसिजरान डेमोलिश करून ताजेर वेवस्थीत नव्यो इमारती उब्यो केल्यार म्युन्सिपालिटीक रेव्हेन्यूच्या बाबतीनूय खूब फायदो जातलो. बाराय म्हयने मुर्तीकारांक काम दिवंक सरकारान स्कीम काडची म्हूण मिशन फॉर लोकलाचो अध्यक्ष राजन कोरगांवकार मागता. मुर्तीकार गुरू कालेकाराचे चित्रशाळेंत कोरगांवकार गेल्लो. गुरू म्हणटा लोक मागता म्हूण मुर्तीकारांक POPच्यो मुर्त्यो करच्यो पडटात. मोठ्या प्रमाणात चिकण मातयेच्यो मुर्ती करतल्यो जाल्यार तितली माती मेळना. मुर्तीकार सरकारी स्कीम सोदतात. POPचे म्हणजे कितें आहा, मेन म्हणजे नाविलाज मजबूर आहा गणपती कलाकार करपाक. जे कोणी मातयेचें काम केलां पळय तांकां इंट्रस्ट ना हितून, पूण कस्टमरांक जेन्ना ल्हव मूर्ती आनी कलर बरो जावंक जाय, अट्रॅक्टीव जावंक जाय, आनी ती ल्हव मूर्ती आनी बरी दिसोंक जाल्यार ताका POP शिवाय पर्याय ना. लोक ते मातयेचे आनी हितून POPचे डिफरंट कितें पळयतात, शास्त्र हे पळयनात. मातयेचे कितें पर्यावरण पुरक हे पळयना कस्टमर. हांवें नोट केलें, कस्टमर पळयता अट्रॅक्टीव दिसोंक जाय, व्हडली आनी ल्हव जावंक जाय, पयशाचे थंय चिंतिनात. पूण POP उपकार ना आमकां दिसता. पण आतां हांव सुद्दां मातयेचे गणपती हांव भितर 50 करता, 200 गणपती 50 मातयेचे करता. जितले म्हाजे कडेन पॉसिबल जाता तितले, कित्याक मॅन पॉवर स्कील वर्कर मातयेन मुरब्बी कलाकार मातयेचो सद्या लोक पावत गेलो आहा. म्हणजे कितें आतां कोण इंट्रस्ट घेना मातयेचे आनी मेन माती मेळना. म्हाका अशें दिसता की गव्हर्मेंट आतां गव्हर्मेंटा पेपरार सुद्दां येता की करूं नाका, कोण माती खरे पारंपरीक गणपती माती करपी आसात ते सांगता मातयेचे गणपतीच करूंक जाय. POP कितें हाडटात कलाकार लोक, पूण कलाकार लोक हाडिना, पण डिमांडाक हाडचे पडटा. आनी जर हांव 200 गणपती आज करूंक जाय म्हाका मातयेचे, जाल्यार म्हाका दिसता 10 मिटराचे गाडयो 2 जायो मातयेच्यो. बरी गजाल. म्हाका दिसता हेचेर खरोच सरकारान विचार करूचो आनी आमी सगळ्यांनी खातीर विचार करूया हेचेर खातीर करूया, जेच्यामुळे वर्सभर आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. तशेंच हे वर्स 12 म्हणजे कितें एम्प्लॉयमेंट गणपती कलाकार म्हणजे एम्प्लॉयमेंट कितें मेळटलो, 1-2 अशें ना. तर चिकण माती हितून जी पॉटरी इंडस्ट्री म्हणटा तितून ते आतां बरे बरे ते इंटेरियर डेकोरेशनचे जे भितर जे लागता पळय ते स्टॅच्यू म्हणून आसता, कितें डिझायन आसता, कितें आसता सप्लाय जे सप्लाय करूंक शकता. की आतां यंग भुरगे जे एम्प्लॉयमेंट ते करूंक लागले, स्वताचे बिझनेस लघु उद्योग करूंक लागले जाल्यार ताका लागून मेन म्हणजे ते शिक्षण घेवपाचें पडटलें. शिक्षण जाल्यार ताका गव्हर्मेंटान कितें हातभार ल्हान तो वर्स 12 म्हयने तो बिझनेसय जालो, तेंचे पोटय चल्ले, आनी जे आमचे कल्चर आहा ते आमचे सांबाळून दवरपाक
कार्यकर्ता तुमची सुंदर कल्पना आसा आणि म्हाका वाटतं ह्याच्यात नक्कीच खरी आम्ही सगळ्यांनी मिळून ऍज अ पेडणेकर म्हणून मिशन फॉर लोकल तर्फे ह्याचा विचार करू शकता. ज्याच्यामध्ये 50 लोक किंवा 100 लोक कामाक लागतात जाल्यार कितली सुंदर गोष्ट आसा. खरंच काहीतरी आम्ही एकत्र येऊया आणि काही बरा करूया. सरकारान याच्यात बरो विचार करूचा. जर 50-100 लोक जर कामाक लागले पेडण्यात त्याची सुंदर गोष्ट काय. जर पेडण्यात 100 नक्कीच बाकीच्या तालुक्यांनी कितलेशेच लोक लागतले. चौथी निमतान सुकूरचो सरपंच संदीप वजरकार पंच आनी बीजेपी मंडळान लोकांक सामान वाटलें. कोविडाचे महामारीत लोकांचो कामधंदो थंड पडला म्हूण खंय लोकांक बारीकशी मजत म्हूण वजरकार सांगता. दर वर्सा सुकूर चवथीक सामान वाडटाले. अंदूं सगळे पर्वरे मतदारसंघात 3 पंचायत वाठारांनी तांणी सामान वाटलां. आमी हांगासर चावडेश्वर देवस्थानांत आसात आनी एक धाकटीशी भेट दिवपाक गेल्यात. ही गणेश चतुर्थीची देवाक दिल्ली आसा, अर्पण केल्ली आसा देवाक आमी. आनी आयज हांगासून सावरदुमोन पंचायतीन फूल एका आमी घरान वचून वाडटले. ही कोविडाच्या महामारी खातीर लोकां कडेन हे 2 वर्सां जाय दिली की लोकां कडेन काम ना, पयशे ना, सगळेच महामारीन जाल्लें आसा. तें आमी एक ठरयलें की पर्वरचं बीजेपीचें मंडळ आसा त्या मंडळांतसून आमी ठरयलें की हे फावटी आख्या पर्वरी कॉन्स्टिट्युशन आमी दिवचें एक बारीकशी धाकटी चवथीची भेट. हांव सगळ्यांक चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा म्हणटा आनी ही धाकटीशी भेट आमची स्विकार करची. थँक्यू. प्रमाणे आमी चतुर्थीच्या निमतान आमी सुकूर पंचायत क्षेत्रान आमच्या सुकूर पंचायतीचे सरपंच आनी वांगडी मेंबर मेळोन जे सुकूरच्या गांवच्या लोकांक जे चवथीचे भेट दिता, भेट वस्तू दिता चवथीच्या निमतान, चतुर्थीच्या निमतान. ह्या वर्सा आमी चावडेश्वराक नमस्कार करून आयज आमी संपूर्ण पर्वरी भागान सुकूर सरपंच आनी तेजे वांगडी टीम हेंच्यांनी थारायलें की सगळे सुकूर क्षेत्रानूच न्हू सुकूर पर्वरीन जे पंचायती पडटा 3 पंचायती साल्वादोर, पेंदा, फ्रांस सुकूर आमी वर्सान वर्स आमी जे आहा ती सेवा करताले. चतुर्थीच्या निमतान गिफ्ट दिताले, जे भेटवस्तू दिताले. तशें ह्या वर्सा सगळ्यांच्या मनान दिले की सरपंचाक सांगलें की ह्या वर्सा आमी सुकूर हे पर्वरी क्षेत्रान आमी भेटवस्तू दितले. आनी त्या निमतान आमी चावडेश्वराक नमस्कार केल्लो आहा. सकाळी आमी छोटेश्वराक बेतीन छोटेश्वराक नमस्कार करून सकाळच्यान सुरवात केलेली आहा. जी डेप्युटी सरपंच आहा रोशनी आनी वांगडी मेंबर्स आहा, एक सरपंच आहा, तशेंच तांकां घेवन जे आयज जे आहा ते भेटवस्तू लोकांच्या दारांनी पावतले. कोविडाच्या महामारीच्या निमतान थोडी अडचणी येयल्यो लोकांक, त्या निमतान आमी सुकूरच्या वांगडा बाकीचे आनीक 2 पंचायती आहा त्या पंचायतीक आमी जे भेटवस्तू दिवपाक आमी थारायलेलें आहा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.